मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा जाणा मरे गोयना केन्ना एकदा फातोड जाता आणि सकाळी मॉर्निंग वॉकाक वचपाचो वेळ येता काय म्हणून मरे हांव आशेन वाट पळयता कळ्ळें तुका हय दत्तूअप्पा पूण हे फकत कांय वरां पुरतीच उरता सकाळी 8 उपरांत खरें प्रदूषण सुरू जाता बरोबर तुजे सकाळी 8 वरां जाली की ना ते हवेचें प्रदूषण मरे आणि पोको पोको आवाजाचें प्रदूषण सुरू जाता त्याच्या नंतर मरे म्हाका घरांतल्यान भायर सरपाकूच नाका कसो दिसता सरकार हे थांबवू शकना कशें थांबयतलो वाहनाचे प्रदूषण फक्त एकेच तरेन बंद करू येता आमचे कडेन बळिश्ट येरादारीची तयारी आसची पडटली तेन्नाच ह्यो खबरी मार्गाक लागतल्यो सारकें तुजें आमच्या राज्यांत मरे भौशीक येरादारी नाशिल्ल्यान प्रत्येक मनशाक मरे बळया आपले वाहन रस्त्यार हाडचें पडटा आनी हातून कितें जाला रस्त्यार चलतल्या वाहनाची संख्या वाडल्या आनी हाका लागून मरे अपघात खूब जावपाक लागले बरोबर दत्तूअप्पा लोकांनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टचो वापर करपाक सुरू केल्या उपरांत रस्त्याचेर गाडया कमी जातल्यो आनी निश्पाप जीव लोकांचो जीव वाचतलो हय रे आमी मरे हे उलयत रावतात सरकाराच्या कानारूय आमच्यो सूचना पावता पूण ते मरे कान धांपतात बरोबर मुखेल कितें आसा गजाल जाणा मरे हे रस्ते रुंद करपाची गरज ना रस्ते रुंद करता गाडयो झू झू करून चल्ल्यो गरज आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नीड ऑफ द आवर इज पब्लीक ट्रान्सपोर्ट भौशीक येरादारी वाहनां रस्त्यार कमी जावंक जाय तेन्नाच मरे अपघात उणे जातले बरोबर तुजें देवा हेंकां बरी बुद्धी रे बाबा दत्तूअप्पा चल या आयचे वॉकिंग बस जालें फाल्यां सकाळी ह्याच टायमार मेळया हय मॉर्निंग वॉक म्हणजे मरे आतां एक नवीन स्टायल जालें हय 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 चल या आगो अमृत्या ते भायर रस्त्यार इतले लोक कित्याक जमल्या मातशें अशें वच मुगो आनी कितें जालां तें पळोवन यो पळया म्हाका खबर ना दत्तूअप्पा हांव पळोवन येता हय हय पळोवन यो आमच्या गांवांत कितें तरी वायट गजाल घडपाची आसा काय लोक सगळे जमल्यात कांय कळना शितलोय ह्या दिसांनी बरो नाशिल्लो सगळें बरें आसा अशें आस्त बाळगिता दत्तूअप्पा पंचायती कडेन मरे खूब लोक जमला कितलेशेच दीस जाले खंय उदक ना आनी मिनटा मिनटाक लायट वता म्हणून सगळे जाण बोवाळ घालतात हें जावपाचेंच आशिल्लें हांव जाणाच आशिल्लो जेन्ना पळय गांवांत एक प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो तेन्ना हांवें सगळ्यांक जागे करपाचो यत्न केल्लो पूण सगळे जाण फकाणां करपाक लागली आतां उदक आनी लायट हाजी भानगड सदांच जातली आनी लोकांक तें सोंसचें पडटलें तेन्ना सगळे सुशेगाद रावले सुस्त न्हिदले गोंयकार म्हणून सिद्ध केले दत्तूअप्पा नवो मेगा प्रकल्प येता तेका लोक विरोध करतात नवो प्रकल्प येता खंय कोणाच्या जमनीचेर तुका खबर ना दत्तूअप्पा 200 विलांचो थंय दोंगरार व्हडलो प्रकल्प येता दोंगराचेर 200 विलांचो प्रकल्प येता आणि तुका एक कोणें सांगलें आगो ती सुवात शितल्याची मुगो आनी शितल्यान केन्ना विकली तुका कांय खबरूच ना कोणे सायनी मारल्यो कोणाच्यो सायनी घेतल्यो ते पळोवचें पडटलें अरे देवा त्या शितल्यान सोऱ्याक लागून जागो विकलो दिसता देवा बडेश्वरा सगळ्यांक बरी बुद्धी दी रे बाबा सकाळी तुका गोयनान सांगला लोकांक बरी बुद्धी दी सरकाराक बरी बुद्धी दी हांवूय तुजे कडेन मागता
दोतू आप्पा हांगासो बसलाय. लोकांक सांगून सांगून थकले. आता म्हणले देवाक विचारून पळोवया, मागोवन पळोवया आणि तेजे कडेन उलोवन पळोवया म्हणून बसला हांगा. हांव तुकाच मेळोंक येवंक सोदतालो. म्हाकाच मेळोंक येताले? कित्याक रे, कितें जालें? यो बस. हे नव्या प्रोजेक्टाची खबर आयकल्या तुवें? सेल डीड आनी सगळीं परमिशनां फोटिंगपणान मेळोवन घेतल्यात आनी इल्लीगल आसात अशें म्हणून म्हाका कोणें सांगलां. हो प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आनी उदरगतीक लागून हाडपाचें उतर दितात, पूण कित्याचे बदलेक? हे मरे बिगर गोंयकार लोक आनी कॉर्पोरेट लोकांक पळय कितें दितात जागे, ताचो परिणाम. ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमची गोंयची संस्कृताय आनी समुदायाचेर वायट परिणाम येतलो ही भिरांत आमच्या लोकांच्या काळजान उत्पन्न जाल्या. आमचे जागे गोंयकारां खातीर सांबाळून दवरपाक जाय अशें आमचे लोक उलयतात. आमचो गोंयकारांचो मरे खंयच्याच प्रकल्पाचेर आनी उदरगतीचेर कारणां शिवाय विरोध ना, कळ्ळें तुका? पूण जी उदरगत म्हणटा पळय ती शाश्वत आसूंक जाय. जे प्रकल्प हाडूंक सोदता पळय तातूंत मरे हे सगळ्या गजालींचेर भर दिवपाक जाय. आमची गोंयची शाश्वत उदरगत जर टिकोवन दवरपाक जाय न्हू जाल्यार मरे गोंयच्या गजालींक प्राधान्य दिवचें पडटलें. अशें व्हडल्या प्रमाणान बांदकामाचो भोंवतणीच्या सैमाचेर केदो व्हडलो वायट परिणाम जातलो तो पळोवचो पडटलो. सांबाळचे बदलेक आमी उदरगतीक पयलो जागो दिलो जाल्यार गोंयचे आमचे सैमाचेर आनी सुरपायाचेर संकश्ट येतलो. एक गजाल करची पडटली. ही सुवात मरे शितल्याची म्हूण हांव जाणा. ती कोणे विकली, घेवपी कोण, प्रमोटर कोण, हेंच आमकां सोदून काडचें पडटलें. एक काम करुया, शितलो खंय आसा तो पळोवया. हालीं मरे तो खंय भोंवतना दिसना, बरो बी ना, घरान न्हिदून आसा जाल्यार हांव नकळो. तुका कितें खबर आसा? ना दोतू आप्पा, त्या बिल्डरा कडल्यान क्रोटांनी पळय दुडू घेतल्या ते मेस्ता आसतलो, आमाराच्या बार्रान बसला आसतलो. तशें जाल्यार अमरा कडेन वचून पळोवया तो कितें करता तो. चलया यो जुवांव, पळोवया अमरा कडेन बसला जाल्यार तो. अमर, ओ अमर, अरे शितलो आसा? खंय तो आसा भितर, तो भरपूर पियेला तो. तेजे कडेन पयशे खूब आसा खंय. बार विकते घेतलो म्हणून सदमाता. अशें? हय. मातसो भायर आपय पळया ताका. ते सिटली आपयता तुका. कसा आहे तू? एक एक नका अगदी 500 घेऊया. यो खूप पैसे माझ्याकडे. कोणा रे तकलेन सुटला बी? अरे पैसे खूप आहे. पैसे असू रे, हांव सगळो पियेता. पयला तुवें केन्ना? अरे दत्तू आप्पा, तू उदीक पियाना, उदीक पियाना आणि दुसरे आमचे सॉफ्ट ड्रिंक पियाना रे. तू पियाता मरे, दूध पियाता मरे. तू मागीर पियाना कितें म्हणटा ते कितें म्हाका फटयता. बरें बरें, तुमीची मरे आतां अक्कल खूब वाडल्या. यो मातसो म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय, सायडीक या. यो कितें उलोवपाचें आसा? हय मातसो बील दिता रोकडे येता. अरे बाबा अमर, कितले पैसे झाले रे? 700 रुपया. 700 रुपये झाले. 1,500 तुका वयले टिप्स दवर. चल टिप्स दवर तुका. ओके. पयले मरे दोतू आप्पा कहो मोद मारला पयशांचो तो. आतां कोपार दितलो आनी मागीर परतून मागोंक येतलो. अशें निवडणुकूच जाग्यार येता दिसता. चल यो मातशें कितें उलोवया. ए दत्तू आप्पा, कितें आहा तें बेगीन सांग. म्हाका इम्पॉर्टंट काम आहा, म्हाका वचोंक जाय. इतल्यान माझे 2 पॅक जातले आसले. शितल्या, म्हाका एक सांग, तुका इतले पयशे मोडपाक खंयसून आयले आनी तुवें तो तुजो दोंगर आहा पळय तो कोणाक विकलो रे? दत्तू आप्पा, व्हॉट प्रॉब्लेम यू? हांव गिरेश जालो आतां, म्हाजे कडेन खूब पयशे आसात. आता हे मेळ्ळ्या पळय ते एडवान्स मेळ्ळे. कोणे दिले रे? कोणे दिले म्हणजे हांवें लँड डीलर आहा न्हू तेंच्यांनी, कृष्णिलो मागीर नार्गो तेंच्यांनी दिले म्हाका पयशे. अशें? हा.
दत्तू बाप्पा म्हाका 5 लाख दिले, 5 लाख ऍडव्हान्स म्हणून. अशें आणि माझी साईन पासून घेतल्या. अरे 5 लाख दिल्या आणि सायन घेतली. तुका त्यांच्यानी फटयलो मरे. ना त्या जमनीचो वालोर कितलो रे? 50 कोटी वयर मरे. ना दत्तू बाप्पा, म्हाका त्यांच्यानी मला फटवला. त्यांच्यानी म्हाका उरलेले पैसे दिता म्हूण सांगले. 2 कोटी तरी कितें म्हणटाले ते. म्हाका आनी कोण कितें जाय? माझे भुरगो बाळ कोण ना, हांव एकलोच आनी बायल माझी. शी, सगळे वाट लायतात तुम्ही जाणा मरे. ते मरे जुआंव नगोय चड करून दोंगरार आसताले. आमी थंय वचून पळोवया. चल उठ. दोन कोटींग प्रॉपर्टी बरी सवाय गावली न्हू रे नारग्या. कितें उलयताय रे? हे प्रॉपर्टीचो वालोर आता म्हणून तो 50 कोटींचो आसा. आमचो सरकार हा कितें करता मरे, फाल्यां सकाळी शितल्याक घेवन म्हापसा वयता आनी पयले बेगीन एग्रीमेंट मारता ते रे. आनी मागीर कितें करता, ही सगळी झाडां सगळी कट करून साफ करता. केदी व्हडली प्रॉपर्टी दिसतली न्हू. सारखे व्हडली प्रॉपर्टी दिसतली. बरो वालोर मेळटलो हा प्रॉपर्टीज. भरपूर. हे पळय दोगूय हांगाच आसात. अरे दत्तू बाप्पा मरे. तुझ्या हांगा कितें काम आहा रे? कृष्णल्या तू कितें फेस्ताक आयला रे? हा 2 कोटींक येदी व्हडली सुवात घेवंक सोदता आनी ताका फटोवंक सोदता. 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो. हा 2 कोटींक काबार करताय. 50 कोटी वयर आसूंक जाय मरे मोल हेचे. भियेता कित्याक रे? तेजी भाशण आमकां आयकपाची ना हांगा. सामकें तुजें. शितल्यान प्रॉपर्टी आमकां विकल्या हा. आनी ह्या मॅटरान म्हाका दिसता तुजे कडेन उलोवपाची व्हडलेशें आन्सर गरज ना तुका. हा ही प्रॉपर्टी आतां भूत आनी मनीस कंपनीची. भूत आनी मनीस दोनूय नागोबाची कंपनी कितें रे? ती खंयचीय कंपनी आसूं, भूत कंपनी आसूं नाल्यार आनी कोण आसूं, हो पळय दोंगर आसा तो आमकां इतले वर्सां राखीत आयला. अरे कितली झाडां आसली आमचें रक्षण करीत आयल्या मरे. आनी तुमी ती कातरून काबार करूंक सोदतात. हा आनी एक कंट्री तुमकां असो म्हातारो शुद्धीर नासलेलो मनीस मेळटा ताका नाडून काबार करूंक सोदतात. आमकां ते कांयच पडोवना. हांवें ताका 50 लाख एडवान्स दिल्या. ताका तर प्रॉपर्टी विकपाची ना जाल्यार तेणी म्हाजी एडवान्स परत करपाची. आवय 50 लाख आमकां फटोशे मारता रे. तो सांगता फक्त आपण 5 लाख दिले म्हणून मरे. त्याच्या उतराचेर विश्वास दवरताय. अरे तो बेबदो मरे. ताका आमी 50 लाख दिला. तेणे खंय शेणले आमकां खबर ना. तुम्ही आमकां कितें विचारतात? दत्तू बाप्पा हे मेरे जागे इकपी दालाल हे मेरे लोकांक नाडून जागे घेतात. हांच्या पळय गोमट्यान ती भांगारां आसात मरे, तांच्या सुवातेर त्या भांगारा सुवातेर तांच्या गोमट्याक फास पडोंक जाय. हय हय 5 पडोंक जाय. तुम्ही मरे अशें मानून घेवचे ना. तुमकां आतां कितें तें दाखोवचेच पडटलें. चल रे हांकां बरो झोड गाडया. कपडे काढून घे. पळयल्या तुम्ही शितल्याची जमीन खावन उडोवपाचे. आमी ती वाटायली. आमी वाटयत आसता पूण अशें कितल्या लोकांची वाटयतले? गोंयभर हीच गत. तुम्ही फक्त आपली अक्कल घाण दवरतात आनी दुडवा खातीर कितेंय करतात. एक याद दवरात, फुडल्या पिळगे खातीर तुम्ही ही जमीन सांबाळून दवरची पडटली. तुमकां नाका जाल्यार तशीच आसूं ती. फुडली पिळगी वापरतली. सादूर रावात. प्रत्येक फावट हें आमकां कळचें ना. आनी एक सांगता, तुम्ही मागीर घांटियाचें सरकार म्हणून बोवाळ मारूं नाकात. घांटियाचें सरकार जावपाक घांटियाची मेजॉरिटी आसतली आनी घांटियाची मेजॉरिटी जावपाक तुमचो स्वार्थ आनी तुमी स्वता जापसालदार आसतली हें लक्षांत दवरात. स्टीच इन टाइम सेव्स 9. मास्टर बिल दिता रोकडे सांगाला. अरे बाबा अमर कितले पैसे झाले रे? 700 रुपये झाले. 1,500 तुका वयले टिप्स दवर. चल टिप्स दवर तुका. ओके चल बघतो तुझो डायलॉग आहा मरे.
पयल्या मार कसो